हरे कृष्णा. हरे कृष्णा मंत्र हरिनाम तज ते विषयावरी एक शॉर्ट लेक्चर प्रवचन दिवचागा 160 मिनिटांनी प्रवचन दिवचा आशिल्लें एका दिसा म्हाका मेळ्ळेलें आसा. हरे कृष्णा महामंत्र कसलें तें मंत्र म्हणचें. It is not a waste of time and money and energy. हेची म्हणून अशी पुराय सांगचें जेवण आसाची. आमकां कसं जेवका, आमकां कश्ट नश्ट भ्रश्ट दुख्ख आशानाचें. आमकां रोग येवचनाचे. आमकां म्हातारपण येवचनाचें, ओल्ड एज येवचनाचें. आनी आमकां केन्ना केन्ना यवनावस्थेंत आसूं आमी, आमकां मरण आसनाचें. कळ्ळें. आमी केन्ना केन्नाकय हेची देहांतू केन्ना केन्नाकय आसूं का. तेच आमगेलें लक्ष्य, आमगे आशा. जाल्यार इतलें ती आमकां तसलें आश येता. इतलें म्हळ्यार आमी अनश्वर जें आशिल्लें, नित्यानंद जें स्वरूप जें आशिल्लें, कृष्णालें चोड्डू वता आमी पुराय. तें ती आमकां तें आश येता. कळ्ळें. तशें आमी आतां हे अनश्वर जें आशिल्लें जीव, हे नश्वर जें आशिल्लें शरिरान जीवन काडटा आसता. तेच आमगे सक्कळ प्रस्नाक मूल कारण. कळ्ळें. मूल कारण तें आतां. त्यावेळी प्रभू सांगला म्हणके, प्रभू सांगता वी आर इन इनकॉम्पॅटेबल सिच्युएशन. म्हळ्यार आमी अनुचितम जें आशिल्लें एका अवस्थेंतूच आसाची. हेच म्हळ्यार हे आमकां ह्या नश्वर जें आशिल्लें जीव नश्वर जें आशिल्लें शरिरांत राबता. त्यावेळी तें आमकां पलतर आशिल्लें कश्ट दिता, दुख्ख दिता. कळ्ळें. ते निमती आमी कसं करता, आमकां हे अनश्वर जें आशिल्लें जिवाक तगेलेचें स्वंत जें आशिल्लें अनश्वर जें आशिल्लें शरीर मेळका, आध्यात्मीक शरीर मेळका कृष्णा म्हणकेचें. तें लक्ष्य. तें पावचेर आमकां सगळें कश्टांसून मुक्त जावेत. त्यावेळी ताका कसं करता, त्यावेळी आमगेले गुरुजन साधुजन धर्मशास्त्र पुराय सांगता एक औषध ताका परिहारू. ते परिहारू कसं म्हळ्यार हरिनाम कीर्तन. आतां परिहार म्हणून सांगता म्हाका एक सांगलो उदगास आयलो. एक चोड्डू ताका ताणें कसं केलें म्हळ्यार ताका उज्जांत हात घालें. उज्जांत हात घालून पक्कयलो आनी बोव मारूं सुरू केलें. तें रडणें आयकून आम्मा आजी आजो पुरो जावन आयले. ते चेड्डा काडलें. चेड्डा काडून ताका समाधान करून मस्त ट्राय करता आसाची. ताका जाव केलें हें दिलें, चॉकलेट दिलें. ताका जाव केलें खेळूचें सावन दिलें. ताका भोंवडायलें. आयलें इशें पुरो करून तांणी कसं केलें म्हळ्यार आतां एक टेंपर जें आशिल्लें ताका एक मानसांतर करयलें. म्हळ्यार प्रायश्चित्त केलें तांणी म्हणून. कळ्ळें. ताका प्रायश्चित्त म्हणचें टॅक्निकल जावन. त्यावेळी ताका तेन्ना कसं केलें म्हळ्यार ताका बापूस थंय पावलो. ते बापूसान येवन कसं केलें म्हळ्यार बर्नाळ म्हणून आशिल्लें ऑयलमेंट त्या बोक्या सारून एक परिहार केलो. तशी ताका त्या चेड्डाक परिहार केलो ताका ल्हान. तशी आमी हे संवसारांत म्हळ्यार संवसार दावानांतू वचची. संवसार अग्नींत वचची. आमी हांगा येवन पळय आशिल्लें ताप भोगता आसाची, दुख्ख भोगता अशी. भोक्क आमकां येता, आमी रडता आसाची मदें मदें. त्या दुख्खाक परिहार जेवच्या खातीर आमी कसं करता शिकताची, सुमार शिकताची. शिकून पंडीत जाताची, विद्वान जाताची. आनी आमकां एक पोजिशन मेळटा, हाय पोजिशन मेळटा, एक पदवी मेळटा. ते पदवी आमी यूज करून मस्त धन आमी समाधान करताची. कळ्ळें. तशें धन समाधान करून हें पुरो आसल्यार हे उन्नत पदवी पांडित्य आनी धन पुरो आसल्यार आमगेल्या दुख्खाक परिहार जायना. कळ्ळें. दुख्ख तरी आसा इतलेची, ताका परिहार ना. त्यावेळी परिहार आमी करनाच. त्यावेळी आमगेले गुरुजन साधुजन आमगे धर्मशास्त्र पुराय ताका परिहार सांगताची. आमगेलें आन जें आशिल्लें तांणी पुराय आमकां उपदेश दिताची. पळयात तुमी हे कलियुग धर्म जें आशिल्लें त्या धर्म अनुश्ठान कराची. हे धर्म कसं म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जप. हेचे आमी 24 hours 24
24 घंटे आमी केले जर आमकां कृष्णाला उदगास येता तशें अंधकाराचे मामेवा स्मरण मुक्त्वा कळेरम य कळेवरम य प्रयाती समद्भाव यादी नासृत संशया म्हणून कृष्णान सांगला म्हणटकीर आमकां कृष्णाला उदगासो अंधकार ते येवका आमी मरण वेळार आमकां येवका तशें आमकां परतून आमगेले घर लाग परतून आमकां वापस वचचें जाता कळ्ळें तशें आमकां श्वास जिवांचेर एक शरीर मेळटा कळवा ह्या श्वास जिवाक शरीर शाश्वत शरीर मेळटा शाश्वत आनंद मेळटा नित्य जीवन मेळटा कळवा ते आतां ह्या महामंत्राचे गूण ते इट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टायम वेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट ऑफ मनी कळवा तशें आमी रायट यूज करता रायट युटिलायझेशन ऑफ आवर टायम आनी मनी अशें करता नाम संकीर्तन करून जशें आमकां मुक्त पावयता तशें हें पुराय हाजे धर्मशास्त्रांत सांगिल्लें हें नामाचें महिमा आसा न्हय ते महिमा पुराय कोट करून प्रभुपादारान बुक्स बरयल्ले आसा आनी प्रवचनांत पुराय महिमा पुराय सांगिल्ले आसा नामाचे हे पुराय समग्र करून संग्रह करून आमगेले शुभानंद दास ब्रह्मचारी प्रभुपादाराले एक विद्वान जे आशिल्ले शिश्य आसा तांणी पुराय हे पुराय प्रभुपादारान सांगिल्ले बुक्सां सांगिल्ले हे महिमा पुराय कोट करून आशिल्ले ते कोटेशन पुराय कलेक्ट करून संग्रह करून एक ग्रंथ केल्लो आसा एक कंपायल केल्लो आसा त्या ग्रंथाचें नांव आसा त्या बुकां नांव आसा श्री नामामृत म्हणून दी नॅक्टर ऑफ दी होली नेम ते ग्रंथाक अबावट 700 पेजीस आसा आनी 5 भाग केल्लो आसा ताका त्या 5 भागांत प्रथम जे आशिल्ले भाग सांगता कसो म्हळ्यार हरिनामा हे कलियुग धर्म आनी द्वितीय जे आशिल्ले भागांत हरिनाम ताजे अद्भुत जे आशिल्ले गुण अद्भुत जे आशिल्ले फल कसले म्हणून तृतीय जे आशिल्ले भागांत सांगिल्लें आसा हे हरिनाम ताजे आमी आमगे जिवितांत उतरता कशी हाव वी कॅन प्रॅक्टीस इन अवर लायफ आमी अभ्यास करची कशी म्हणून आनी चतुर्थ भागांत सांगिल्लें आसा हे हरिनाम हे जे नाका पुरा सांगून दी न्हू तांकां उद्धार करची कशी हाव वी कॅन प्रीच दीस हरिनामा आनी प्रीच हाव वी कॅन डिस्ट्रिब्यूट दीस हरिनामा वितरण करची कशी म्हणून ते विशयान तो हे भाग सांगता आनी पंचाज भाग हरिनामाचे आनी जे आशिल्ले महिमा कसले म्हणून हे पुराय ह्या ग्रंथांत पुराय सांगिल्लें आसा हांवें ग्रंथ सांगिल्ले कसले म्हळ्यार आमकां सम आशिल्लें एक अमृत हें ते कृष्णाचे हरिनामाचे महिमा कसो म्हणून सांगिल्लें आसा हें अमृत जे हांव दिल्लें आसा प्रभुपादारान ते पुराय कलेक्ट करून ते बूक केलेलें त्यावेळी हें आमकां समज कृष्णाबोधांत कृष्णाबोध हाडोवचें आशिल्लें एक ग्रंथ तें आनी वापस आमकां परतून आमगे घरा वचून आमकां सकयल दुख्खां साकून निवृत्ती करूं आशिल्लें एक ग्रंथ तें म्हळ्यार दिस इज ए की म्हळ्यार एक चाव येता आमगेले कृष्णाले जागारी आमगेले घरांक वापस वचचें आशिल्लें घराची की येता हे की म्हळ्यार चावी म्हूण सांगूं येता ताका म्हळ्यार बिगातू आमी सांगला म्हण कळवा तशें आनंद ट्रस्टराचे म्हळ्यार ट्रशर हावस ऑफ प्लशर म्हूण सांगता ताजे की येता हें कळवा तें हांवें तुमकां पुराय हे ग्रंथ इंट्रोड्यूस करूंक कारण म्हळ्यार सगळे कोटेशनां म्हळ्यार ग्रंथांत धर्मग्रंथांत सांगिल्लें पुराय म्हाका आतां सांगूंक जायना हे शॉर्ट टायमार ते ग्रंथाचें विवरण दिल्लें आसा कळ्ळें तशें आमकां परतून कृष्णा लागीं वचूंक जाल्यार ह्या मंत्रां म्हणका अशीं इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टायम एनर्जी कळवा ते सांगूंक येता हांवें इतलें बरें सांगिल्लें आनी आमी आमचे गेल्यान एक मधुर जें आशिल्लें एक मधुर आनी एक प्रसिद्ध जें आशिल्लें एक भजन आसा तें कशें म्हळ्यार कृष्णा मोणया कृष्णा मोणया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पावया हें म्हळ्यार हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र मुक्ती मात नाही दिता मुक्ती ऑलरेडी आमकां मेळटा हरिनाम संकीर्तन केल्यार कीर्तन केल्यार मंत्र म्हणले जाल्यार ताजे भायर कसलें येता म्हळ्यार आमकां कृष्णाकच पावयत करता हें मंत्र ते
कृष्णाकय पावीत करता आमकां परतून आमगे घर लागीं पावीत करता तें आनी सगळे दुख्खां सुकून सगळे पापहरण करता हे महामंत्र कळवा. तशी आमची हे मंत्र हे भजन इशी म्हणटा कळवा. हरे कृष्णा मोणया हरे कृष्णा मोणया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पावया. हरे कृष्णा मंत्र म्हणू कृष्णा पावया. हरे कृष्णा मंत्र म्हणू आमगेले घरां वापस वचया. हरे कृष्णा मंत्र म्हणू आमगेले दुख्खां हरण करया. हरे कृष्णा मंत्र म्हणू आमगेले पापां हरण करया. तशें म्हणत तशें तुमकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा आनी हरे कृष्णा म्हणटा. हरे कृष्णा.